आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, Martin's Multi-Cuisine Family Fine Dine Restaurant, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोगजिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दैज्युअल वीक्षणकरच्या सर वीक्षकांक आम्ही दोघी शेजारा म्हणल्या ह्या कार्याक मोगासो स्वागत. हर्षणचे बरीस, हर्षणच्या बुधवारा बरीस. आजही तुम्ही टी व्हीचेर आमच्या ह्या कार्यक्रमाचेर कितें कोंकणी सावाळां येतात म्हणल्यार त्या आतुरायेचेर टी व्हीच्या मुखार बसून आसात म्हणून हांव पातयेतां. आनी आमकां हर्षणचे बरीस युनिटी हॉस्पिटल मानसा असले जायते संस्थे ह्या कार्याक आमकां विशेष रितीन आदार दिते आसात. आनी आज तावन मार्टिन्स रेस्टॉरंट, मार्टिन्स फॅमिली रेस्टॉरंट्स वालेन्शिया थंयसर फादर मुल्लर त्या बिल्डिंगांत आसा. आमच्या कार्याक आज तावन हो संस्थो आमकां संगात दिते आसा. सो ह्या संस्थेच्या कारभाऱ्यांक आमी प्रत्येक रितीन कार्याच्या सुरवेरच देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या थोड्या दिसांक आमकां तें तांची इनामां, तांची कुपनां आमकां हांगासर जे कोण हांगासर इनामां जिखता तांकां ते फावीत करतले. आनी आयचो विशय हांवें सांगले दोलसू आज 61वो एपिसोड 61 एपिसोड आमचो. आमी दोगी शेजारा आमी एक वर्स संपवून आता दुसऱ्या वर्साच्या त्या काय म्हणटात ते एपिसोड संपवच्या त्या वक्ता एक स्पिडान एका वेगान धांवणी मारते आसा. ह्या मोदेगात आज आमकां आमचो ह्या कार्याचो संयोजक कॉर्डिनेटर प्रवीण तावरो कुलशेकार हाणें पिकोळी म्हणलो विशय हांगासर दिला. आज पिकोळ्यां विशीं आमी उलयतले. कोंकणींत पिकोळी आसात आनी ताका लागू जाल्ली ताका पुराक जाल्ली सावळ हांगासर आमच्या टी व्ही स्क्रिनाचेर हांगासर आमी ते दाखयतले. सो आतां पिकोळी म्हणली, पिकोळी कितें म्हणलें हांव तुमकां उपरांत सांगता, पूण ताच्या पयलें तुमकां सर्वांक आतुराय आसा आयचें पयलें सवाल कितें म्हूण. तें पयलें सवाल आतां टी व्ही स्क्रिनाचेर पळोवन येवया. आंब्यार तावन कुंब्याक, आंब्यार तावन कुंब्याक ह्या पिकोळ्याचो नीज अर्थ कितें. आमी सडावत उलयत आसतना तें काय म्हणटात दुसऱ्या विशयांत उलयत आसतना जावंक पुरो, या आमचेस्तकी आमी उलयतना जावंक पुरो, या दुसऱ्यांचें उलोवणें आयकत आसतना जावंक पुरो, आमी थोडे फावटी हे एक शब्दावळ म्हळ्यार एक वाक्य आमी वापरता. आंब्यार तावन कुंब्याक उडचें म्हणटा, आंब्यार तावन कुंब्याक उडचें म्हणून. आंब्यार तावन कुंब्याक ह्या पिकोळ्याचो नीज अर्थ कितें. तुमी जाप दिवंक आसात. 4 ऑप्शन थंयसर आसात. मांकोड म्हणलें ऑप्शन आसा, उडकी मारची म्हणलें ऑप्शन आसा, छाणी म्हणलें ऑप्शन आसा आनी घुसपड म्हणलें ऑप्शन आसा. ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जाप कितें म्हूण तुमी आमकां उलो मारचो आनी आमकां कॉल करचें आनी सांगचें. आनी त्या भायर पिकोळ्या विशयान तुमकां कितें माहीत कळीत आसा जाल्यार, या तुमकां दुसऱ्यो पिकोळ्यो सर्ती पिकोळ्यो कळीत आसा जाल्यार त्यो आमकां तुमी सांगच्यो. सो आतां पयलो उलो आमच्या सांगात हांगासर तयार आसा. हॅलो, नांव सांगतात की तुमचें? लॉरेन्स क्राफ्टा. लॉरेन्स खंय तावन उलयतात? शंभूर तावन. शंभूर तावन. लॉरेन्स शंभूर कशें कांय पावस पडलो की पावस जायतो उण आसा ह्या वर्सा? पावस ना काही येना. काही येना न्ही गे. तुज्या एक अंदाजा प्रमाणे ह्या वर्सा पावस उणो जावंक कारण कितें तुज्या एक अंदाजा प्रमाणे? कारण कितें म्हळ्यार रूख झाडां नात सायबा. रूख झाडां नात एक. ओके. पुरा रूखांनी पुरा आदले रूखांनी पुरा कातरून गेले. पुरा मोठे मोठे रूख आले पुरा कातरून गेले वयनी गे. रान उणें जालां. रान उणें जाल्ल्यान पावस उणो म्हूण एक जनरल एक अभिप्राय आसा. आनी सायन्सी आमचे काय म्हणटात विज्ञानी तेंच सांगते आसा. ताच्या भायर इतरी जायतीं कारणां आसात. आता 100 म्हणटा आसतना 100 तुमचें घर खंय व्हाळा देगेर आसा गी, तुमच्या कुशीन खंय न्हंय आसा गी, या तोडां आसात गी, या तळी आसात गी, कितें आसा?
न्हय आसा हांगा नेत्रावती. नेत्रावती न्हय तुमकां मेळटा न्ही सो नेत्रावती वय. न्हय येदोल म्हणसर ओवरफ्लो जाल्ली ना ह्या वर्सा न्हय गी ना साहेब काही जण उदक कदळ उदक ती येवन परा कदल उदक येवना वय करेक्ट हांव आदल्या हप्त्यांत हांगासर शिवमोग्गा गेल्लो थंयसर आमचें लिंगमणाकी डॅम आसा थंयसर शिंदगूर थंयसर हांवें पळयत आसतना थंयसर सगळी न्हंय आसा पळय सुकल्या पावस येवना सो एक भिरांत आसा ह्या वर्सा आमकां इलेक्ट्रिसिटी जाय तितली मेळत गी आनी आमकां गाठातावणू फळां तरकारी रांदवय जाय तितली येत गी त्यामुळे उदक ना तांकां. वय 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 आतां सांग आंब्यार तावण कुंब्याक ह्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ कितें? हो मांकोड म्हणून चिंता हांव. मांकोड गी वय 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 आंब्यार तावण कुंब्याक ह्या पिकोळाचो नीज अर्थ तुवें म्हणचे मांकोड आनी ते उडकी मारचें म्हणल्यार ऑप्शन आसा छाणी म्हणल्यार ऑप्शनूय आसा घुसपड म्हणल्यार ऑप्शनूय आसा. हय हांवें म्हणचे मांकोड म्हणून. मांकोड म्हणटाय तो ओके देव बरें करूं लग्न साहब खुशी जाली उलोवन जायत्यो गजाल्यो अशें उलयत वता आसतना आरंभाचे आमचे एक उलोवणें आसलें पावसाच्या विशीं पावस ना ह्या दिसांनी आनी रान उणें जालां आनी रान उणें जाता म्हणटा रानाची गजाल येता आसतना हांवें रानाची गजाल कित्याक विचारली म्हळ्यार आंब्यार तावन कुंब्याक वूड म्हणून आनी थंयसर ऑप्शन आसात आनी रानाक संबंद जाल्ल्यो गजाल्यो ते आसात कित्याक म्हळ्यार मांकोड आसा मांकोड रानांत आसता उडकी मारची एकामेकाक उडकी मारची ते रानांच मांकोड ह्या म्हणून त्यो उडक्यो मारतात छानी आसा तशें आतां मुखलो उलो आमच्या सांगाता आसा. हॅलो आं सांगा कोण उलयता? प्रतिमा उलयतां. प्रतिमा खंय तावन प्रतिमाबाई? प्रतिमाबाई तोक्कोट तावन न्हय गी तोक्कोट म्हळ्यार आमकां नेत्रावती हांगासर लागींच आसा न्हय गी आमी रातचे नेत्रावतीन काय जाला कदल उदक येता तांबडे उदक येता म्हणून गेदर म्हणसर येवना वय पावस उणो जाला न्हय गी. आणि तुम्ही अशें तुमच्या घरांनी उलयतना या तुमच्या इश्टा मध्ये या तुमच्या कुटुंबा सांद्या मध्ये या तुमच्या आसपास उलयत आसतना तुम्ही पिकोळी वापरतात गी? ना सर म्हळ्यार इनडायरेक्ट जावन आमकां थोड्या गजाल्यो शिदा जावन सांगूंक नाकात आमकां ते आमच्या मुखार आसच्या व्यक्तीक इनडायरेक्ट जावन कळी जायचे म्हणजे शिदा सांगल्यार ताका दुखता आनी थोडे फाटी ते एक व्यंग रितीनी आसूंक जाय ताका आमी पिकोळी वापरता. तुमी वापरनात न्ही येदोल वापरुनात? ये पिकोले वापरुना ही एक वापरुना आमी एक म्हणचे आसता राती पळयल्ल्या बांयक दिसाक पडचें म्हणून कित्याक म्हळ्यार बांय एक डेंजर गजाल आनी राती ताका दिसता पूण दिसाक वचून त्या बांयक पडचें म्हळ्यार मिस्टेक कितें म्हणून कळीत आसा आमकां कळीत आसोनी त्या बांयक वचून पडचें अशें तुमी वापरतात की राती पळयल्ल्या बांयक दिसाक पडचें म्हणून? थोडे फाटी यूज करतात म्हणजे आमच्या सालत्या भाशेंत सालत्या उलोवण्यात हे बरो यूज करतात. आतां हाचे जाप कितें म्हणून सांगा आंब्यार तावन कुंब्याक? उडकी मारची म्हणची गे ओके उडकी मारची म्हणटा तुमी ओके तें जाप सारके गी सूख म्हणल्यार आमकां पयले आमचो बाग आसा पळय संपूर्ण दुसऱ्या बागाक वेतना आसतना ती आन्सर आमकां कळटलें जायतें. ओके देव बरें करूं प्रतिमाबाई. पिकोळी आमी सदावत सालत्या उलोवण्यांत हे वापर करता आनी हाका प्रत्येक एक संदर्भ म्हणना संदर्भ थंयसर आमकां थर्ड पर्सन कितें करता या सेकंड पर्सन कितें उलयता ताची करणी कितें आसा या ताचो स्वभाव कितें आसा ताचो गूण कितें आसा हाचेर सगळ्याचेर होंदोवन ही आमी पिकोळी वापरची आसता. मुखलो उलो आसा. हॅलो कोण उलयता? रोशन कुंदापूर तावन गी रोशन सर कुंदापूर तावन सांगा कितें खबर कशें आसा तुमी? पिकोळी विशयान तुका कितें काय माहीत आसा की तुजे लागीं विशेष रितीन पिकोळी? गाद म्हणूंक जायना तें कितें म्हळ्यार गादीक एक दुसरोच एक अर्थ आसता ही आमी सांदारपीक जावन एक वापरची थोड्यो गजाल्यो थोडी उतरां थोडे शब्द तशें वय. आतां आंब्यार तावन कुंब्या कितें म्हणटाय? सी गी छानी बघा ना आन्सर सांग खंयचें म्हणून? पळय तें म्हाका तें काळें बरें आला तें उडकी मारची बी तुवें म्हणचे न्ही गी ओके. देव बरें करूं रोशन बाब. आनी एक उलो आमचे लागीं तयार आसा. हॅलो कोण उलयता? नांव सांगा तुमचें. किन्नी स्टॅनी तूं स्टॅनी डिसोजा हांव स्टॅनी डिसोजा पूण म्हाका लोकांनी वळखून स्टॅनी बेला म्हणून तूं आतां तुका स्टॅनी किन्नी गोली म्हणया न्ही गी वय स्टॅनी काळे करतात
आम्ही हंगत घराकडे ते अंगड असा ಅಂಗಡ ಸಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಮಳರ್ ಕಂಚ ರೀತಿची ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ या जीन्सची अंगडी जनरल स्टोर तर तुमच्या ते अंगडीत सडाव सकड आयटम मिळतात नाही की वस्तू मिळतात वय आता तर अंगड म्हणत असताना थंयसर आता काळ बदलला पण एक काळ आसलो संजेर जाताना सकाळी थंयसर येवचे गांवच्यांनी आणि इल्लो वेळ ती वेल पाशार कसो स्पेशली दादल्यांनी नाही की संजय रेवड अंगडी बागलांत बसतले आणि थोड्यो गांवच्यो खबरो उलयतले आता म्हळ्यार टीव्ही व्हॉट्सअप मोबायल आयिल्ल्या उपरांत ताची गरज ना पूण पयलें गांवांत एक खबर जाल्यार ती 4 जाणांक कळीत जायची जाल्यार गांवांत तशें एक प्रॉमिनंट एक प्रमुख अंगडी बागलाक वसाचे न्ही गी वय आणि तुमच्या अंगड कितली वर्सां जावन आसा स्टॅनअप आमचे एक 20 वर्सां जावन 20 वर्सां जावन आसा पेंट इल्लेशे भितर घराकडे घरा कडेन न्ही गी पेंट 2 किलोमीटर हय पेंटातावन 2 किलोमीटर सो तुमकां तें लागसर घरच्यांक कितें वस्तू गरज आसा ते तुमच्या अंगडी येतात आनी घेतात न्ही गी बरें जालें आतां तुमकां तर पिकोळे जायत्यो आयकोण या तुमीच सांगोन तुमकां कळीत आसोंक पुरो न्ही गी इल्लेले कोत्ता आसा तर आतां आन्सर कितें सांगताय गी ते डी घुसपड म्हणचें गी डी घुसपड म्हणताय करेक्ट नाही गे आता सौ गजांनी कॉल केल्ले हांव चिंता वेगवेगळे आन्सर दिला एक म्हाका कन्फ्युजन करून गेले हांगा तांणी वय वय गे म्हणजे आमच्या प्रवीणान बऱ्यांतल्यो बऱ्यो पिकोळ्यो हांगासर आज तयार केल्यात आमकां एकठांय करून हांगासर दिल्यात देव बरें करूं स्टॅनअप थँक्यू हय मुखलो फूल हांगासर तयार आसा हॅलो नांव सांगतात की तुमचें एव्हरेस्ट क्रॉस ताकल रे एव्हरेस्ट हांव घरा बसून सदां टीव्ही आयकता बुधवारा आनी तुमकां जाल्यार कॉल करताय न्ही गी हय पूण सदां तुजें नांव आयकूंक मेळटा इनाम मेळ्ळा गे तुका हाच्या पयलें मेळ्ळा गे वन्नी म्हाका तुजो आवाज तितलो ऑडिबल क्लियर ना पूण जाप कितें म्हण सांग उडकी मारची म्हणचे न्ही गे तुवें उडकी मारची पळय आतां उडकी मारची करेक्ट जाता गी मांकोड म्हणल्यार करेक्ट जाता गी या चाणी म्हणल्यार करेक्ट जाता गी या घुसपड कितें जाता गी म्हणून म्हाका कळीत ना हांवूच एका घुसपडांत पडला आतां सो जाप कितें म्हणून मागीर पळय जायते देव बरें करूं हांव नॉर्बर्ट सिल्वा कोट्टारा चौकीतान उलयतां नॉर्बर्ट कशें आहा तुमी आमी हुशार आसतानी होय गी कोट्टारा चौकीतान न्ही गी वय तुमी आतां कशें घरांत आसात गी कांय काम करतात गी काम ना आमी कुवेट आयल्या तर रिटायर्ड घरात आसा कुवेट कितले वर्सां पयलें कुवेटान पाटी सेटल जाल्यात गांवांक आयल्यात हांव 78 गेल्लो 14 आयलो 2014 आयल्यात न्ही गे सो तर तुमकां कुवेट आसता आसतना म्हणटा आसतना आतां वार चलते आसा मिडल इस्टांत वार झूज चलते आसा तुमी अशा काळार अशें वाराचें कांय जाल्यार तुमकां एक अणभव जाल्लो आसा गी 19 सद्दाम हुसेन वार तो वारसा तेचो उल्लो करूंक आसलो कशी आसली ती परिगत कशी आसली कांय तोंदरे नासले कोणाक थोडे 0.1% थोड्यांक प्रॉब्लेम जाला नो बडी हेल्प वय तुमकां कांय प्रॉब्लेम जावना ना कोणाकी जावना प्रॉब्लेम एक्चुअली प्रॉब्लेम जावचे राष्ट्रांचे तांचे आडल त्यांचो एक बरेंपण कितें म्हळ्यार तांणी तांच्या लोकांक कशें राखतात तशेंच भायल्या लोकांक प्रवासी म्हणजे भायल्या लोकांक ते राखून व्हरतात न्ही गे न्ही त्या जगात तांचो लोक तेंच्यान पयलो दावरलो मागीर पूण युएन आहले न्ही वय करेक्ट युएन आयके गुजराल आमचो फॉरेन मिनिस्टर ताणें येवन परत समान केल्ले न्ही गे वय आमचे समर्थ एक प्रधानी त्या टायमार आसलो समर्थ एक आयके गुजराल करेक्ट आता म्हाका जाप कितें म्हण सांगा आंब्यार तावन कुंब्यार आमचे लास्ट घुसपड म्हणटात न्ही गे तुमी वय ओके देव बरें करूं नॉर्बर्ट बाब ओके इतल्यार आमच्या पयल्या हंताचे पयल्या राउंड्साचे हे सवाल आमी हांगा विचारची हांगासर संपयता हाची जाप आमी मुखल्या भागांत कळयतलो आनी मुखल्या भागांत दुसरी नवी हांगासर सवालां येतली सो तुमी राखून रावा पूण ताचे पयलें आमी हर एक हप्त्याक एक सवाल म्हणले हांगासर आमी प्रकट करता सो ह्या हप्त्याचे सवाल कितें म्हणले पळोवन येवया वय हप्त्याचे वॉट्सअप सवाल अशें आसा काणांक वांयगी मात ह्या पिकोल्यांचो नीज अर्थ खंयचो काणाक वांयगी मात ह्या पिकोल्यांचो नीज अर्थ खंयचो लगाड काड कानाक मुदयो घाल मोस्कर सागोळी कर 4 ती ऑप्शन आसात तुमकां सारकी जाप कळीत आसा जाल्यार तुमी 9380043073 हाका तुरंत जावन तुमी तुमचें नांव समेत तुमचें नांव टायप करीचे ताचे उपरांत जाप टायप करीचे आनी त्या नंबराक तुमी
दर्सो विनर कोण म्हणून आमी एम छापता तुमकां हांगासर कळयतलो. आनी आतां पयल्या भागांत हांवें तुमकां सवाल विचारले आसा आंब्यार तावन कुंब्याक ह्या पिकोल्यांचो नीज अर्थ कितें म्हणून जायत्यांक एक आतुराय आसा हाची नीज जाप कितें म्हणले खातीर. आतां नीज जाप कितें म्हूण टी व्ही स्क्रिनाचेर पळोवन येवया. वय नीज जाप आसा हांगासर घुस्पड. वय घुस्पड म्हणले जाप सारकी जाप आंब्यार तावन कुंब्याक ह्या पिकोल्याचो नीज अर्थ घुस्पड. घुस्पड म्हणच्याक नीज अर्थ म्हूण हांगासर आमकां कळोवन येता आसा. सो कोणें परस कॉल केलें आसा सगळ्यांक आमी देव बरें कर म्हणटा आनी कोणें सारकी जाप दिल्या तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. पूण सारकी जाप दिनात आनी निराशी जावचें नाका. फुडल्या दिसांनी फुडल्या आंकड्यांनी तांणी परत कॉल करीत पूण आज परत तांणी कॉल करचें नाका. आनी आतां आदल्या हप्त्यांत आमी एक हप्त्याचे सवाल विचारले आनी त्या सवालाक जाप कितें म्हणलें पळोवन येवया. सवाल आशिल्लें आवय आवय ती आवय फुटली मडकी मालदीसांव मातारो सरबेला ह्या नाटकाचो बरयणार कोण म्हणून फ्रांसीस फेर्नांडीस कासिया म्हणून सारकी जाप आसा. जायत्या जाणांनी ह्या जापीक हांगासर ह्या सवालाक जाप दिल्ली आसा. वॉट्सॅपाचेर तांच्यो जापी तांणी धाडिल्ल्यो आसात आनी त्या पैकी हांगासर थोड्यांक इनामां लाभिल्लीं आसात. तांचीं नांवां हे परी आसात. विन्नी वेगस तन्नीर बावी हिका नामान पळोवक जेजू पत्राची वर्गणी लाभता. पाऊल डिसोजा मुडिगेरे हाका दैवीक अमृत पत्राची वर्गणी मेळटा. दुल्सिन रेबेरो कुंदापूर हिका राखणो हप्त्याची वर्गणी मेळटा. हेनरी तावरो बँगलोर तावन ताणें आमकां जाप धाडिल्ली आसा ताका उजवाड पोंद्रेळ्याची वर्गणी लाभता. प्रेसिल्ला पिंटो लेरेट्टो हिका आमचो संदेश पत्राची वर्गणी लाभता. तशेंच अनिल मोरेस कुलशेकर हाका रेगिस्तानांतलें फूल म्हळ्यार फ्लाविया आल्बुकेर्क हिने कोंकणीक अनुवाद केल्लो इंग्लीश बूक आसा मूल वारीस डेरी हो बूक अनिल मोरेस कुलशेकर हाका लाभते आसा. ताचे उपरांत सविता डिसोजा काद्री ती बेंदुरू मुजोसो हांवेंच बरयल्लो किमू मुल्लो मोठव्या काणयांचो पुजो तिका इनाम जावन मेळटे आसा. ताचे उपरांत आयनिशा डिसोजा बंटकल हिका सेवाक पत्राची वर्गणी इनाम जावन मेळटे आसा. सो कोणाक सकड इनाम मेळ्ळा तांणी जाता तितले बेगी आमच्या कॉर्डिनेटराक प्रवीण तावरो कुलशेकराक संपर्क करचो. जी इनाम हांगासर दायजी व्हडले आमच्या दफ्तरांत मेळटात. चड गळाय करिनासतना चड दिसांक राखनासतना जाता तितले बेगी येवन तांची इनाम हांगासर कलेक्ट करची. आनी जे कोणाक वर्गणी मेळ्ळ्या तांणी प्रवीणाक त्या वॉट्सॅप नंबराचेर तुमी तुमचो एड्रेस संपूर्ण एड्रेस थंयसर धाडचो आनी खंयच्या आंकड्यांत तुमकां इनाम मेळ्ळें म्हणून तुमी तें नमूद करचें. आज 61 61 एपिसोड तर तुमी 61 61 म्हूण टायप करन ताचे उपरांत तुमी तें कोणाक इनाम मेळ्ळा तांचे एड्रेस हांगासर तुमी धाडचे. सो आतां आमी मुखलें सवाल कितें म्हणलें मुखली पिकोळी कितें म्हणलें पळोवचो वेळ. सो टी व्ही स्क्रिनाचेर मुखलें सवाल आसा दोळ्यांक कोवळा मांड ह्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ कितें. 4 ऑप्शन्स आसात थंयसर. हंकारी रागिश्ट मिजासकी आयल्या दोळे तूक. सो पयलो उलो आमचे मदें हांगासर आसा. हॅलो नांव सांगा तुमचें. मॅक्सिम डोनाल्ड डिसोजा. मॅक्सिम खंय तावन सर तुमी. कावूर आमकां मस्त लागीं आसा तुमकां सोलोवन हांगासर येवन जाप दिवन येवशी येता न्ही. वन्नी आमचें हे कार्यक्रम आसचे फोनाद्वारे जाप दिवचे न्ही गी. वय तुमी तुमच्या जिणयेंत तुमच्या चलत्या जिणयेंत पिकोळी वापरतात गी. वापरतात गी. हय आतां मेल्ल्या म्हशीक 12 कुट्टी दूद खंय सांगा कितें. तें जाप मागीर सांगा. पयलें म्हाका हांव एक सवाल विचारता हांगासर ताका जाप सांगा. हाका इनाम मेळना. हांवें विचारच्या सवालाक हांगासर विचारच्या सवालाक जाप मेळना. टी व्हीचेर आमच्या सवालाक मात्र तुमकां इनाम मेळटा. हांवें विचारचें मेल्ल्या म्हशीक 12 कुट्टी दूद खंय अर्थ घालें सांगा पळय. वतना की मेल्ल्या म्हशीक म्हळ्यार आमी सदांच कितें करता म्हळ्यार आमकां एक व्यक्ती आमच्या सांगात आसता आसतना या आमकां चड ताचो संबंद आसता आसतना ताचें इम्पोर्टन्स आमकां कळना आनी ताका आमी तें इम्पोर्टन्स दिना. आमी तांकां जायते फावटी ताका तें ती मर्याद जावन दी तें मोल जावन दी ताचे विशीं बरें उलोवचें कितेंच करिना. पूण तो मनीस पयस जाता आसतना या एका वेळा तो मनीस सरता आसतना या एका वेळा मनीस आमचे तावन तो आनी आमकां परत मेळना म्हणली ती एक गजाल येता आसतना ताचे उपरांत आमी त्या
मनशाक होगडसूंचे तो मनीस बरो तो आमकां इतलो उपकार करतलो तो आमच्या सांगात आसा जेल्लो ताची इम्पॉर्टन्स आमकां आतां कळटा हाका पुरो आमी सांगता मेल्ल्या म्हशीक 12 कुट्टी दूध म्हणटात की ते म्हळ्यार मेल्ल्या म्हशीच्या उपरांत ते उलोवन काय फायदो ना पळय कितले कुट्टी दूध दितले म्हणून होय आतां म्हाका सांगा दोल्यांक कोवळा मांड ह्या पिकलाचो नीज अर्थ कितें हॅलो ऑप्शन सी म्हाका ते कितें म्हण सांगा म्हाका तो शब्द तुमी सांगाचे मिस्टर मिजास्की आयल्या न्ही गे मिजास्की आयल्या म्हणून तुमची जाप दितात दे बरें करूं मॅक्सिमम हय मुखलो हुलो आमच्या सांगात तयार आसा हॅलो हॅलो गुड इव्हनिंग सर गुड इव्हनिंग नांव सांगा हांव कॅरल उडपी टावन केरळ उडपी पयली फावटी कॉल करचे गी ना एक फावटी कॉल केला पूण म्हळ्यार पास जावनासलें तितल्यान हय पास एक फावटी कॉल करीचे एक फावटी कॉल केला म्हणून मागीर कॉल करनासर रावणचो पूण घडी घडी कॉल करनासो तितलेंच न्ही गे हाय नो हय कोण आसा सांगतात गे आमकां हांव आनी म्हजो घोव आसा आमचे दू बँगलोर आसा कामार आसा तुमी घरा दोगांच आसात न्ही गे आतां वय वय आमी म्हळ्यार रिटायर्ड सेटल जाला हा सर्वीस बरें नासलें आमी आतां सेटल जाला आतां तुमकां बरो वेळ आसा कार्यक्रमा पळोवंक आनी पुरा आनी सर्विसांत आसतना मस्त राटावलो आसता ना तेचो आमी टायम हें करता कितले आसल्यार प्रोग्रामाक इम्पॉर्टन्स दिता प्रोग्रामाक एक पळयता ते आमकां जाय जाल्ले आमचे विक्षक म्हळ्यार तशें आमच्या प्रोग्रामाक म्हणटा आसतना थंयसर टायम दितात आनी तुमच्या जिणेंत तुमच्या लायफान तुमी पिकोळी वापरली आसा ती उलयतना उडास येता की म्हळ्यार सडाव तूं वापरतात पूण उडास येवन उडास येता गे आतां डिक्टन्स हांव यूज करता आं हांव टिचर जाल्यार हांव ते डिक्टन्स यूज करता यूज करताय न्ही गे तो टिचर न्ही गे आतां म्हाका जाप कितें म्हण सांग हंकारी म्हणचे तुवें न्ही गे हंकारी हंकारी म्हणटाय तो सो जाप कितें म्हणून आमी आमच्या तिसऱ्या भागांत आमी पळोवन येवया जायते ओके सर ओके थँक्यू दे बरें करूं मुखलो उलोवंक तयार आसा हॅलो नांव सांगा म्हजें नांव डेनीस शंबरो सो डेनीस जाप कितें म्हण सांगतात रागेश्ट डी रागिश्ट म्हणटात गे वय वय आनी तुमकां हांगासर पयल्या भागांत पिकोळी आसली आंब्यार तान कुंब्याक ताचे उपरांत आतां दोल्यांक कोवळा मांड ह्यो दोन पिकोळी तुमी तुमच्या लायफांत यूज केल्ली आसात की म्हळ्यार आई कलामात म्हटल्यार यूज केल्ली म्हणून ना म्हजो राग वय राग येता मनशाक राग आनी त्या वेळार आमी सांगून येता हय तशें सांगून येता दोळ्यांक कोवळा म्हणटा तशें रागान सांगता आमी हय की ओके ओके पळय तुमी दिवचो अर्थ या तुमी समजूचो अर्थ ह्या सवालाक जाप जावन सारकी जाता की ना म्हणल्यार आमी थोड्या वेळान पळोवन येवया जायते देव बरें करूं मुखलो उलो आसा हॅलो नांव सांगा तुमी शालेट खंय तावणू फजीर टावन शालेट फजीर तावणू हय शालेट बाय कॉल करतात न्ही अप्रुपशे कॉल करतात न्ही आमच्या कार्यक्रमाक मस्त रेर सर पुरसत मेळना वय पुरसोत मेळना तुमकां न्ही गे ओके तुमी आतां आमी दोगी शेजारा म्हणले कार्यक्रम सोडून उरली खंयची बरो कार्यक्रम पळयतात कोंकणी कार्यक्रम कोंकणी कार्यक्रम सिंगिंगाचे शुक्रार आसा न्ही ते पळयता शुक्रारा दिसा आमचे दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर आसा वय 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 आयतारा पळयता ओके मागीर आणि दुसरे पुरसत मेळना सर वी पळोवनची सकाळी मी दोन प्रोग्राम फेवरेट न्ही गे एक शुक्राराचे दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर आणि एक आयतारा पळयता आणि एक वय आणि आता मुखला दिसांनी तुमच्या गामाक मुखला दिसांनी कोंकणीत एक भोव अपूर्बायचे एक सिरियल आमचेर आसा बाय म्हणलें ते तुम्ही पळयचे पूण तसो दीस ब्रेस्तारा या मुंगलारा केदाला म्हणून आमी सारको निम्यार गुणा पूण आमी सांगता त्या भायर हर एका वर्सा सल्ले बरीस सीझन 5 आमचे बिरी बिरी पावसू कविता भुरग्यांची कविता वाचन स्पर्धा आसा पळय ते रियलिटी शो मार्फत आमच्या या टीव्हीचेर येता ताच्या उपरांत आणि एक दोतोर नेसो पाद्र्या म्हणले एक अपूर्बाचे प्रोग्राम या टीव्हीचेर येता सो तुमकां केदाला सगळे पुसत मेळटा तुमी हे कार्यक्रम पळोवचे जायते ओके सर पळयता आतां म्हाका जाप कितें म्हण सांगा पळय ऑप्शन सी सर ऑप्शन सी म्हळ्यार मिजास्की आयल्या म्हणचे तुमी वय सर ओके देव बरें करूं शालट बाय ओके सर देव बरें करूं मुखलो उलो हांगासर तयार आसा हॅलो लवीन डिसोजा लवीन डिसोजा बिकर्ना कट्टे न्ही गी बिकर्ना कट्टे कशें काळें काम करता तुमी कितें काम करतात ट्रान्सपोर्टाचे बिझनेस ट्रान्सपोर्टाचे बिझनेस न्ही आतां म्हाका आतां झूज आनी परा जाते आसा पूण आमकां तितलो तसो परिणाम ना जाल्यार रे मोद एक फावटी गॅसाक कुकींग आमचे गॅस आसा पळय ताका ताचे उपरांत पेट्रोलाचे आनी परत थोडो थंय हांगासर परिणाम पडिल्ले बरी भोगिल्ले आसा तुमकां तशें कांय तुमचो वायट परिणाम तुमच्या बिझनेस पडलो आसा की ना ना बिझनेस आमकां
इल्लेशे तशी काही ना असा बिझनेस इल्लेशे असा. लोड आणि परत इल्ले ट्रान्सपोर्ट इल्लेशे शॉर्टेज जाता किलोमीटर वय, बड्यान इल्लेशे शॉर्टेज वय. करतात वय. ते पण जाता नाही आणि इल्ले- तुमकां म्हणल्यार वय तुम्ही हेरेका बुधवारा बसून कार्यक्रम पळयतात हाच्या पयलीं तुम्ही कॉल केल्ले आसा न्ही गी वय कॉल केला मस्त केला मस्पटी कॉल केला आणि तुमची एक अभिप्राय कितें ह्या कार्यक्रमाविशीं म्हणल्यार आतां आमकां 61 एपिसोड आज 60 एपिसोड वय. आमी ऑलरेडी संपयल्ले आसात तुमची एक वय. अभिप्राय कितें सांगा म्हाका अभिप्राय बरें जाता प्रोग्राम आणि तुमचे आम पळोवन तसा बुधवाराचे प्रोग्राम तुमचे बरें पळोवन तसा वय आणि प्रोग्राम वय वय आतां सिजना वयर अशें जाते आयली कितली फर्स्ट सीझन जालें दुसरें सीझन जालें तिसरें सीझन जालें आणि कितले गे 1000 क्वेश्चन आमकां आमच्या प्रवीण तावरून हांगासर तयार करून दिल्लीं आसात न्ही गे आणि ही सगळी क्वेश्चन आसा पळय एकठांय करून एक बूक केलो तर हांव चिंता व्हडलो एक डिक्शनरी तितलो मोठो एक बूक जाता कोण ना जाता जाता वय वन्नी आतां म्हाका जाप कितें म्हण सांगा जाप सी मिजस्की आयल्या मिजस्की आयल्या मिजेस कायले म्हणचे वय, न्ही वय, मिजस्की आयल्या वय. वय तुमच्या जिणेंत ही पिकोळे तुमी वापरली आसा गी ना वापर ना मी एक अंदाज सांगला आता हा, एक अंदाज सांगले पण आता उपरांत अंदाज जाप एक कळटा अंदाज. पळय जाप कळले जाप कळटा, उपरांत तुम्ही ते वय. काही बरी संदर्भ पेल्यार एक पडी उपयोग करा कशें जाता म्हणून एक पळया तसो ताचे एक वय, परिणाम पळय. कसो आसता म्हणून वय, जाता, वय. दे बरें करूं लावीन थँक्यू सो इतल्यार आमचो दुसरो हंत ह्या कार्यक्रमाचो हांगासर संपता आनी संपोवच्या की पयले हप्त्याचे सवाल कितें म्हणल्यार परत एक पडी टीव्ही पडद्याचेर पळोवन येवया कानाक वांयगी बांद ह्या पिकळ्यांचो नीज अर्थ खंयचो लगाड काड कानाक मुदयो घाल मोस कर सगळे कर सारकी जाप कळीत आसा जाल्यार तक्षण तुमी 9380043073 हाका तुमच्या नांवासोवे तुमची जाप कितें आसा सारकी जाप कितें आसा ती तुमी धाडची दुसऱ्या भागांत आमी एक अपुरबायची पिकोळी तुमचे मुखार सवाल जावन विचारली आसा दोळ्यांक खवळा मांड ह्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ कितें म्हणून जायते जाणांनी सारकी जाप दिल्ली आसा सो सारकी जाप कितें म्हणून आतां आमी पळोवन येवया वय सारकी जाप आसा मिजास्की म्हणून सारकी जाप आसा जो कोणें सारकी जाप दिल्या मिजास्की म्हणून दिल्या तांकां सगळ्यांक अभिनंदन पाठयता तांचें नांवां आयच्या लकी बावलाक थंयसर वेतसतली आनी हाच्या भायर फाटल्या हप्त्यांत आमच्या दायजवळ दफ्तराक इनामां मेळिल्लीं आमची जायतीं विक्षक हांगासर आयिल्लीं आसात आनी तांचे इनाम हांगासर कलेक्ट केल्लीं आसात तांची एक मोठी झलक पळोवन येवया अभिनंदन इनामां जे कोणे हांगासर येवन कलेक्ट केल्लीं आसा तांकां परत एक फावटी अभिनंदन आनी उल्हास पाठयता कुपन हांगासर कलेक्ट केल्ल्या उपरांत आनी घरा व्हरून दवरचें न्ही जाता तितले बेगी तुमकां खंयच्या संस्थाची कुपन मेळ्ळ्या थंय तुमी वेचे तांकां संपर्क करचो आनी तुमकां जे कितें इनामां मेळ्ळ्यांत थंय तावन तुमी आपणवची आतां आमी आयच्या ह्या आंकड्याच्या तिसऱ्या भागाचे 11चे सवाल कितें म्हणलें तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर पळोवन येवया फाटल्या पांयांनी निसर ह्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ कितें ती 4 ऑप्शन्स दिल्ले आसात पयस सरप धांवचें निसरून पडचें पाटी घुंवचें अपुरबायची ऑप्शनां बारीक कन्फ्युजींग आसची ऑप्शनां पयस सरप धांवचें निसरून पडचें पाटी घुंवचें हॅलो गुड इवनिंग कोण उलयता ऍग्नेस उलयता एग्नेस बाय खंयच्यान उलयतात हांव कावुरतान उलयतां एग्नेस बाय कावूर न्ही गे वय वय घराच आसा की तुमी कितें करतात की काम करतात की वय वय आमी काम करना सर वय गे तुमी तुमच्या जिणेंत पिकोळी वापरली आसा गी वापरता थोडे फावटी वय ते केदार कशें म्हण सांगूं जायना न्ही गी वय वय संदर्भ येता आसतना वापरूंक पडटा वय थोडे फावटी आमकां राग येतना पिकोळी वापरूंक संदर्भ येता थोडे फावटी वय, वय. गाणे मी सांगचे आसता पिकोळी वापरन थोडे फावटी मोसराणी सांगचे आसता थोडे फावटी तीश व्यंग्य जावणी सांगचे आसता न्ही गी वय वय आतां फाटल्या पांयांनी निसर ह्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ कितें डी ऑप्शन ऑप्शन डी म्हळ्यार तुमी फाटी घुंवचे म्हणचे न्ही गी वय 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 आतां पाटी घुंवचे सारकें गी सोगी म्हणल्यार आमी थोड्या वेळान हांगासर कळयतलें जायते ओके जाय जाय देव बरें करूं हॅलो नांव सांगा तुमचें रेखा मडंतर जावन रेखा मडंतेर तावन फाटल्या दिसांनी जायतीं आमकां फोनां येते आसात वय तुमकां इनाम मेळ्ळां गी पयलें कॉल केलां गी तुमी पयलें केलां हांवें ती
इना मेळ्ळो ना मेळना 80 मेळना एक पटी मेळ्ळा आनी आज हांव ओके तुका एक जाप दिवंक अवकाश दिता मागीर तुवें एक केदां करचें म्हणल्यार आनी एक 4 महिने उपरांत करचें जायतें ना हांवें एक 5-6 महिने पयले केल्ले होय गे तर काँग्रेस तुका 6 महिने उपरांत एक पाटी कॉल लागले न्ही ते काँग्रेस सुपर रेखा बाई कितें करताय हांव घरात आसा घरात आसा गी सो घरा आसता तेन्ना राती एक आरामसे सकट काम आनी परत जाल्ल्या पर्यंत टीव्ही पळोवची सवय न्ही गे वय 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 होय आतां जाप कितें म्हणटाय पाटल्या पांयांनी निसर हाका जाप कितें म्हणटाय ये पयसर आप म्हण ये न्ही गी वय वय ये म्हणटाय ओके सो होय. सारकी जाप गी या सूक म्हाकाय कळीत ना प्रवीण हांगासर तें स्लायड ओपन करचें साकरेक जायतें जाय जाय कळटा दे बरें करूं रेखा बाई जाय जाय मुख्य उलो आसा हॅलो सांगा कोण तुमचें नांव सांगा जॉनी मेंबर जॉनी मेंबर जॉनी तुमी एक आमचे रेग्युलर कॉलर न्ही गी होय पूण आजकाल इल्ले पयस जाल्यात तुमी म्हळ्यार अप्रूव जाल्यात होय हांव उणें करचें म्हणलें होय करचे होय तुमकां एक प्रत्येक एक काय म्हणटात हांव अभिनंदन पळयता आनी एक तुमकां एक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यांक तुमी अवकाश कर दिते आसात आमकां खुशी जाता ते होय 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 अप्रूव करा खरी नसनच रावं नाका अप्रूवपणी ना ना करा गोष्ट असल्या असा इल्लेशें हें करचें पडटा देखून पळोवचें ट्राय करचें खुशी 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 जाली तुमी तुमच्या जिणेंत पिकोळी वापरली आसात की केन्ना आपणे उडास आसा गी उडास ना जाल्यार आयकल्यात होय वाटेर वेच्या वागा म्हाका येवन खागा वाटेन्याच्या वागा म्हाका धरून कागा होय म्हणलें तशें म्हणून आमी थोडे म्हणचे आसा न्ही होय मागीर आंबोट केल्ल्याक गळ्यांत लसता काय होय मागीर काम नातल्या कलशान सुन्याचे खेस्त असले गे होय इंडायरेक्ट आमी थोड्या फाटी थोड्यो गजाल्यो सांगते आसता न्ही गे आमच्या थोड्या फाटी इंडिव्हिज्युअल वैयक्तीक जावंक पुरो व्यक्तींक जावंक पुरो थोड्या फाटी गणितांक जावंक पुरो तशें न्ही गे कामनातल्या चार भुरग्याची गांत आसता म्हणल्यार तशें तशें बरें आसता न्ही गे होय आतां हाका जाप कितें सांगा म्हाका पयलेशे डाऊट घुसपड गोंदळ कारण घाला होय होय मस्त हें आसा कन्फ्युजन होय होय सांगा आता एक अंदाज गुंड मारा पयस सरप म्हूण दिसता म्हाका वयसरा म्हणचे गे तुमी ये ये म्हणचे न्ही गे होय ओके ओके दे बरें म्हणल्यार म्हणले अंदाजी गुंडू अंदाज एक गुंडू न्ही गे ओके दे बरें करूं मुख्य उलो हांगासर आसा हॅलो हॅलो लेन्सन निड्डोडी ಅವನು निड्डोडी तावण गे लेन्सन लॅन्सन ओके लॅन्सन कितें करताय हांव भारत चिकन अंदर सुपरवायझर काम करना वय निड्डोडी न्ही गे वय निड्डोडी वय वय निड्डोडी म्हळ्यार कृषी एक बारी एक फामाद गांव न्ही गे वय 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 कृषीचं गाव पावस नातल्यान ह्या फाटी कृषी आनी लेवल कश्टाची जाल्या न्ही हो मस्त कष्ट जाता मस्त सांगा मस्त कष्ट आसा पावस ना कस जाला तुमकां तोटाने आसा पावसा खातीर मागा जाता वय वय मागच्या की सड आमी इल्ले रूख आनी लायल्यार बरें इल्लें काय म्हणटात इल्लें रूख लावचें प्रकृती विशयी जागृत सड फळां दिक तें म्हूण दिसता म्हाका न्ही जाय तें कित्याक तांची बावडताची गजाल सायमल्टेनियसली अशें जायचें न्ही गे वय 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 ओके आतां जाप कितें म्हणटात जाप पाटी गुंचे पाटी गुमचें म्हणचें गे वय वय ओके ओके दे बरें करूं सारकी जाप कितें म्हणून मागीर पळोवन येवया जायतें ओके 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 इतल्यार आयच्या तिसऱ्या भागाचें हें सवाल आमी हांगासर तुमकां तुमच्या टीव्ही स्पर्धेचेर दाखोवचे हांगासर रावयता म्हळ्यार हें सवाल हांगासर आखेर जाता आनी हप्त्याचे सवाल आसा ते परत एक फावटी तुमच्या टीव्ही स्क्रिनीचेर पळोवन येया हप्त्याचे सवाल आसा काणाक वांयगी बांद ह्या पिकोळ्यांचो नीज अर्थ कितें 4 ऑप्शन आसात लगाड काड कानाक मुदयो घाल मोसकर सागोळेकर जें तुमकां जाप सारकी जाप कळीत आसा जाल्यार तुमी 9380043073 हाका तुमचें नांव आसोवें तुमी जाप धाडची सो जायते जाणांनी कॉल केल्लें आसा आमकां जायते जाणांनी सारक्यो जापी दिवंक प्रयत्न केल्लें आसा सो एक ऑप्शन आतां उरला हप्त्याचे सवाल त्या हप्त्याच्या सवालाक जाप कळीत आसा जाल्यार तुमी तुर्तान आमकां धाडची आतां आतुराय आसा तिसऱ्या सवालाक जाप कितें म्हणलें सो आतां तुमच्या टीव्हीच्या स्क्रिना मुखार तिसऱ्या सवालाची जाप तिसरें सवाल आसलें फाटल्या पांयांनी निसर ह्या पिकोल्यांचो नीज अर्थ खंयचो सारकी जाप आसा पयस सरप सो पयस सरप म्हणलें थोड्यांनी जाप दिल्ली आसा सो तांची सगळ्यांची नांवां म्हज्या ह्या लाकी बावळांत हांगासर गेल्लीं आसात आनी आतां आमकां वेळ आयला आमचो संद्राप आयला हांगासर आज 3 सवालांक
जे कोणें सारकी जाप दिल्या तांचे पैकी सोडतेर इनामां कोणाक मेळटात म्हणून आमी येदोळ सांगले बरीस तुमकां ह्या हप्त्यात हांव नवो एक स्पॉन्सर नवो एक प्रायोजक आमकां मेळ्ळो आसा तांचो हांव उल्लेख परत एक करतलो. आतां पयल्यान ह्या हप्त्याचें पयलें विजेत कोण म्हणून आयकोनचो पळोवचो वेळ हांगासर चीट म्हज्या हातांत आसा. युनिटी हॉस्पिटल हांची एक फ्री मेडिकल हेल्थ चॅकअप कार्ड तुमकां मेळटा आनी हें मेळटा मॅक्सीम कावूर हाका हें इनाम मेळटा. सो जाता तितले बेगीन ताणें कावूर हांगा लागींसर आसा दायज व्हडलाक येवचें आनी ताचें कुपन तुमी हांगा तावून आपणावचें. ताच्या उपरांत आसा माणसाची शीट हांवें हांगासर काडिल्ली आसा. माणसाचें इनाम मेळटा आसा म्हळ्यार माणस आमचो एक अपुरबाय असो कोड्याळांत असो एक संस्थो वॉटर एम्युजमेंट पार्क थंयसर वेचें कुपन तुमकां मेळटा आनी हें मेळटा लवीन डिसोजा बिकर्नकट्टे आमचो ट्रान्सपोर्टेशन बिजनेस करचो व्यक्ती आसा. सो ताका आमी अभिनंदन पठयता. ताचे उपरांत आसा आयडियल चिकन आमकां एक सदांच सपोर्ट करता आनी भोव रुचीक आनी विविधतेन भरिल्लें एक मासाचें तें बिजनेस तो थंयसर चलयत आसा आनी आमच्या कोंकणी समुदाया मदें ताचो संस्थो चड फामाद आसा आनी हें इनाम मेळटा शालेट फजीर. सो शालेट फजीर हिणें हांगासर दायज व्हडलाक येवचें आनी तिचें कुपन आपणावचें. मुखार आसा लाकणीस केक हावस. केक आमकां आमच्या सडावत संभ्रमाच्या घडयांक आमकां केक आमी वापरता आनी लाकणीस ह्या पैकी एक उंचलें नांव आसा. तुमच्या संदर्भाक तुमच्या संभ्रमाक सरी जावन विविधतेन भरिल्ले केकी तो हांगासर तयार करून दितात आनी हें इनाम लाभलां स्टॅनी किनिगोळी म्हज्याच नांवाच्या व्यक्तीक हें इनाम लाभलां. स्टॅन्याबाक अभिनंदन. ताच्या उपरांत आतां आमकां एक नवो स्पॉन्सर आयला मार्टिन्स फॅमिली रेस्टॉरंट. भोव एक फामाद रेस्टॉरंट कोळेलांतलें वालेंशिया थंयसर फादर मुल्लर बांदप आसा फादर मुल्लर नेस्ट म्हणून आनी त्या बांदपांत हें थंयसर हॉटेल आसा आनी फॅमिली समेत थंयसर वशेत जायते पार्कींग थंयसर सवलत आसा आनी कोडेलांत एक वेरायटी रितीन फूड सांप्रदायीक तशेंच आतां जे आधुनीक रितीची खाणां थंयसर ते सरबराय करतात आनी हें मेळटें आसा ॲग्नेस कावूर हिणें हांगासर दायज व्हडलाक येवचें कुपन घेवचें आनी शिदा मार्टिन्साक वेचें. सो आनी एक इनाम उरलां विटेक आमचो एक कोंकणी मोगी कोंकणी कार्याचो कोंकणी संभ्रमाचो बळवंत पोशक आसा नवीन रंजीत ताच्या मुखेलपणाखाल चलचें विटेक इलेक्ट्रिकल एंड लायटिंग्स हाचें इनाम लाभतें आसा. नॉर्बर्ट कोट्टार चौकी हाका हें इनाम मेळटें आसा. दायजी वर्ल्ड दफ्तराक येवन ताणें ताचें इनाम स्विकार करचें. इतल्यार आयचो हो आंकडो हांगासर संपता. 61वें एपिसोड आसलो आज पिकोळ्यांक नीज अर्थ मेळय म्हणल्यार ह्या सब्जेक्टाचेर आमी हांगासर सवालां विचारलीं आसात. जायते जाणांनी आमकां जापी दिल्ल्यो आसा जायते जाणांनी आमकां उलो केल्लो आसा. जापी सूख ह्या सारकी ती वेगळी गजाल पूण आमकां संपर्क करून आमचे संगता इल्लें सूख दूख उलयता आसतना ती आमची खुशी तो संतोश वेगळोच. सो परत येवच्या बुधवारा नव्या एका विशय आसोवें नवे सब्जेक्ट आसोवें नव्या गजाल आसोवें परत मेळया. तेदलो म्हणसर निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.